आजकालची नवीन पिढी डिजिटल माध्यमांतल्यान न्यूज पळोवपाक लागल्यात, पूण कांय लोक अजूनय नित्या नियमान वृत्तीपेपर वाचतात. मिडियान जनरेशन बदलावाचे कांय अणभव आनी भासाभास करपा खातीर आमच्या वांगडा आसा खूब आदलो न्यूजपेपर डिस्ट्रिब्युटर कन्हैया वेर्णेकार. तर पळोवया तेची खाशेली मुलाखत. नमस्कार. तर गोमंतक टीव्हीच्या या खासा मुलाखतीत आम्ही भासाभास करतले आमचे जे लोकल वाठारातले डिस्ट्रिब्युटर असतात, पेपर पावोवपाचे जे काम करतात, ते खूप आदले डिस्ट्रिब्युटर आमच्या वांगडा आसा. म्हणजे ते तेंच्यांनी सादारण गोमंतक हे पेपर खूप आदल्या तेंपा सावन घराघरांत पावोवपाचो तेंच्यांनी एक ते काम करताले. सो तेंचो एक्सपिरियन्स त्या टायमा वयलो आनी आतांचो कितें आसतलो हो आमी तेंच्या कडल्यानूच जाणून घेवया. नमस्कार. माझं नाव कन्हैया वेर्णेकर. हांव रावता तालिगांव पणजेंत. पूण एक्सपिरियन्स म्हाजो खूब आसा. आतां ऑलमोस्ट हांव पेपराच्या हितून 48 वर्सां हांव म्हाका प्रेजेंटली 48 वर्सां पेपरान जाल्ली आहा. म्हाजें वय आसा आयज 57. ऑलमोस्ट हांव एक 9-10 वर्सां आसतना तेन्नाच्यान म्हाजे पेपरचो वेव्हार चालू आसा. पण कम्पेर्ड टू तेन्नाचे पेपर आनी आतां पेपरान खूब फरक जाला. कळ्ळें. आता पळोवपाक गेल्यार न्यूज पेपराची संख्याय वाडल्या. त्या टायमार गोमंतक पेपर हो सगळ्यात आदलो पेपर. पण बाकीचे आशिल्ले नवीन टायप सुद्दां आशिल्ले, पूण मराठीन गोमंतक तेन्ना लोक सगळे चडशे गोमंतक हे लोक म्हणजे प्रत्येकाच्या तोंडान गोमंतक हें नांव पयलीं आसतालें. हय, सारकें उलयलो. म्हणजे हांवें सुद्दां आयकलां की खंयचे नवे पेपर जे जेन्ना सुद्दां येयले, पूण आमी अशें म्हणटाले, "अरे, गोमंतक दी रे मातसो." आनी खंयचे पेपराचें नांवूच तोंडार नासलें. आशिल्ले लोक असो तेन्ना गोमंतक आशिल्लो कळ्ळें त्यो. आनी तेन्ना म्हणजे एक आसो 4 पानां 6 पानां असो येतालो, पूण लोकांक कितें आसतालें म्हणजे मेजॉरिटी लोक तेन्ना मराठी वाचपी आशिल्ले. इंग्लीश सुद्दां लोक पेपर तेन्ना चड कमी घेताले, पूण लोकांक प्रत्येक घराच्या लोकांक घरान मराठी पेपर लोक पयले प्रिफर करताले. कित्याक शिक्षणूच सगळें मराठीनूच मेजर सगळे लोकांचें शिक्षण हें मराठीनूच जाल्लें आसलें तेन्ना. त्या कारणान सगळे चडशे लोक मराठीच वाचता. आतां कितें आतां इंग्लीश जावन मातशें मराठी मातशें वाचप कमी जाल्या भुरग्यां. मराठी न्हय खुबशे कमी जाल्या. म्हणजे ते जे वाचपी लोक आसा आसलिल्ले आमचे पयलींचे लोक मराठी जे वाचपी खरे वाचपी लोक आशिल्ले ते आतां ना न्ही. त्यामुळे मराठीचो सेल आयज खूब कमी जाला. आतां सगळे डिजिटलायज माध्यम जाल्लेले आसा. त्याच बरोबर तुमकां कितें दिसता की आतां तेन्नाचो खप पेपरांचो आनी आतांचो जो खप आसा पेपरांचो तो कसो कितें आसा? कंपेर्ड टू पयलींचो आतां सेल वाडलात ना म्हणजे तेन्नाची पणजे आनी आतांची पणजे तूं कांयच करून कंपेरिजन करना. तेन्ना पेपर वाडपाची जी आवड आसा, पयलीं लोक कशे पेपर जायच आसलो. सकाळ म्हणटकीर पेपर हातीन आसूंकूच जाय आसलो. ती कांय त्या लोकांची एक तरी लोकांक तेन्ना पेपर जाय आशिल्लो न्ही. म्हणजे बातमी तेन्ना अशें मिडिया ना कांयच ना. लोकांक कसल्यो न्यूज जावं कितें ना लोक टोटली पेपराचेर डिपेंड आसताले की पेपर येतलो आनी आमकां कितें खबर कळटली. हो तेन्नाचो लोकांचो एक समज आशिल्लो. म्हणून त्या खातीर लोक पेपर तुमच्या नजरेंतल्यान कितें आतांचे जे यंगस्टर आहा, तरणाटे भुरगे आहा, ते पेपर वाचता? म्हाका तर दिसना की स्वता म्हाजो चलो सुद्दां पयशे न्हू तांकां सगळे मोबायल ते स्वता आमकां शिकयता आतां. पापा तुका कितें जाय काय म्हणटा, तुका कसली न्यूज जाय कळ्ळें न्ही. पेपराचेर पूण तुका आत्तां म्हणटा न्यूज सुद्दां कसली जाय ती पेपर कित्याक पेपर वाचलेत म्हणजे आमचे तकलेन भरतले अशें ना. आमकां मोबायलाचेर म्हणटा सगळी नॉलेज मेळटा. कांयच करूं शकना न्ही. तेंचे बरोबर न्ही आयज इतकी एडवान्स जाल्ली आसा की सगळी मोबायलाचेर सगळी जानकारी तांकां मेळटा. हांगा कितें अख्ख्या वर्ल्डाक आतां 45 वर्सांचो तुमचो दांडगो एक्सपिरियन्स आहा. म्हणजे त्या टायमार कशें पेपर डिस्ट्रिब्युशन जाता तें आमकां खबर आसा, सायकलींनी पावप. आतां कशें तर आमी सुरवातीक तेन्ना आमी पयलीं चलत. कित्याक तेन्ना चलत तेन्ना म्हणजे पेपर तेन्ना खूब कमी आनी लोकूय कमी न्ही. आतां एक पयलींची घरां पयशी एक घरान फॅमिली आतां एक घर ते मोडले तितून ऑलमोस्ट 60-70-100 फ्लॅट येयले. लोक वाडले. तेन्ना सामकी हार्डली एक तुका बिल्डींग दिसची ना. ही सुद्दां आतां बिल्डींग पयशी दिवन मागीर कांयच ना पणजे बिल्डींग जायना सगळीं घरां म्हणजे मोस्टली म्हणजे पेपरूय कमी न्ही. आमी चलत फिरून घालताले पयलीं. तर तुमकां सायकल येयली, स्कूटर येयली, हें येयली म्हणजे तशें तशें आमी चेंज जायत गेले न्ही. तुमकां खबर आसतलें की हे जे कन्हैया आहा ते पयलीं पासून पेपर घालता ते घालताच, पूण तेंच्यांनी ही गोमंतकाची बिल्डींग बांदतना ती पासून तेंच्यांनी पळयल्ली आसा आनी तेन्नाचें कामूय तेंच्यांनी पळयल्लें आसा. तर तेन्ना कशें काम जाता? काम पेपर आमी चलत वाडटाले सगळ्यांना आनी लोक पेपराक तेन्ना लोक कितें आसताले अशें आतां जशें पेपर आहा तेन्ना ना. तेन्ना घरान वाचपी लोक कमी आसताले. पेपर कसो तयार जातालो तेन्ना सगळें हँडवर्क न्ही. तेन्ना अशें कंप्युटर अशें जावं कांयच ना न्ही. पेपर A to Z लेटरां ते आमचे हांगासरले काम हातीन भरताले. पेज तयार करतना ते आतां सगळे म्हणटा आतां फोटोग्राफी जाली हें जाली ते त्या टायमार कांयच ना.
एक म्हणजे सादी एक पेज हार्डली करता तांकां एक दीस लागतालो ती सादी एक पेज तयार करपाक. म्हणजे एक लेटर बरोवन तांकां इतके म्हणजे तांकां पासियेंस तेंचे कडेन आसताले पळय. हातीन हँडवर्क तो सगळो. तर हे असले आमच्या बरोबर सामके पोन्ने आदल्या टायमा वयले पेपर डिस्ट्रिब्युटर जे घराघरांनी त्या टायमार पेपर वळयताले अजूनही त्यांचं ते काम चालूच दवरला. तर गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परब आमोणकर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.